सर इतलो हेवी रेन येयलो आनी इलेक्ट्रिसिटी झाडां बिडां पडून खूब लॉस जाला. कितले तरेचो लॉस जाला? लॉस अजून एक्सिडेंट करूंक ना. मेजर लॉस जाता कितें लोकांक त्रास जाता ते म्हाका लॉस दिसता. कित्याक मेन म्हणटा ते झाडां पडलीं आनी थोडे पोल मोडले, वायरी मोडली, ही दुसरी गोश्ट, ही स्टेट लॉस. पूण हे रिपेर करपाक पावस चालू आसतना डिफिकल्ट जाता. कित्याक थोडे फॉल्ट जे टॅक्निकल फॉल्ट आसता ते हाय सायडीक वयल्यान पळोवंक पडटा आनी थोडे फावटी कंडक्टर तुटून सकयल पडना, वयर तुटून आसता. सो हांगा कंटिन्युअस पावस जाल्या पर्यंत तेय मनीस जे करता ते लोकांक त्रास जाता ते म्हाका लॉस. गोवोरमेंटाक थोडोसो लॉस जालो पावसा खातीर जाता. तो अजुनूय आमी एक्सिडेंट करूंक ना. पूण कितें प्रायोरिटी आतां ह्या दिसांनी फक्त खंय पोल मोडले आनी कितें मोडले, RME फेल जाले, ट्रान्सफॉर्मर फेल जाले, आनी कितें जालें पावसाक लागून ते चेंज करीत आसा. सो अजुनूय खूब कडेन म्हाका दिसता आमची लायट अजुनूय रिस्टोर जावंक ना. आनी म्हज्या स्वताच्या मतदारसंघान काल शेळडे वाठारान हांव सकाळीं 5 पासून आशिल्लो तेंच्या वांगडा. थंयसर रिस्टोर जावना, थोडो पीस उरलो. आज सकाळीं 11:30 रिस्टोर जाला. सो ह्यो गोश्टी जातल्यो. लॉस हांव म्हणूंक शकना. लॉस लोकांक त्रास जाता तो लॉस. कित्याक आतां ऑनलायन भुरग्यांची एग्जामी, वर्क एट होम, इंटरनेट, मोबायल सगळेचे हें जाता. हितून म्हाका त्रास जाता, लोकांक म्हाका तरी त्रास जाता. सो अजुनूय एक्चुअल गोवोरमेंटाक लॉस जाता तो काडूं ना. हे पयलीं सॉर्ट आवट करता. हें वादळ तुफान मातशें वचप आनी मागीर एक्चुअल लॉस आमी काडटले.